ह्या दिसांनी सदांच तुमकां प्रश्न येतालो अंजुना डॅमाचो. हय हय सो करंट स्टेटस कितें आनी कशें कितें? ते कशें आसता अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही हो दर वर्सा असोच लेट भरता कारण ताका कॅचमेंट एरिया खूब मोठी ना. आनी आमी एक लक्षात घेतलें जर जायत न्ही आमी समजा बेळगांव वतात चोर्ले घाटांतल्यान जाल्यार अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही तो रस्त्याच्या दाव्यान उरता. आनी ह्या डॅमा कडेन बारीकसाण लक्ष दिलें जर जायत किंवा आतां सुद्दां विचार करून हे लोकेशन सारकें लक्षांत हाडलें जर जायत जाल्यार त्या डॅमाक कॅचमेंट एरिया आसा पळय न्ही ती अशी सगळी स्लोप जो वयर रस्त्यार येवन तेकला त्यामुळे त्या स्लोपाचेर जितलें उदक पडटा सारकें एक्स्ट्रीम नॉर्थ पर्यंत अशें म्हणटा अशें जाल्यार तें उदकच त्या डॅमाक मेळटा. आनी लोक म्हणटा मादय अल्तारा जो वयर वटच्यान फांटो आसा नाला आनी दुसरे वटच्यान हें आसा खंयचें कळसाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सगळें सकयल येवपाचें खंय येवपाचें सुर्ला रस्त्याचे खंयच्या वटच्यान आसा रस्त्याच्या उजवे वटच्यान आसा. अल्ताराचें उदक सुद्दां तशें येवपाचें आनी दुसरें म्हटल्यार अल्ताराचें उदक जें आसा पळय न्ही तें मुखार वचून दुसरे वटच्यान वता. पूण अंजुना डॅम आसा पळय न्ही अंजुना डॅमाक एक थेंबो सुद्दां तुजो हांगसरलो खंयचो मादयचो लागना. म्हादय बेजिना भितर आसूं हे पूण उदक येना. ताजें उदक देंवना. ना उदक येना. Media channel and press bell icon for latest notifications.